उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंयांक जोडपी नवीन जुवारी पुलाचें उक्तावण केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकीं 26 डिसेंबराक जातलें। ह्या फाटभुंयेर भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल आणि मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पुलाच्या कामाची पळोवणी केली। केंद्रीय मंत्र्यान पुलाचें उक्तावण केले उपरांत हो पूल लोकांक येरादारी खातीर उक्तो जातलो अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिली। फर्स्ट लेनीचे म्हणजे फर्स्ट फेजीचे जुवारी ब्रिजाचे इनॉग्रेशन आम्ही येता त्या 26 तारखे दीस क्रिसमसाच्या दुसरे दिसा सकाळी 10 वरांचेर प्लॅन करता। ह्या इनॉग्रेशनाक आमचे PWD रोड अँड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माननीय श्री नितीन गडकरीजी, जे खरे आर्किटेक्ट ऑफ दीस ब्रिज किंवा खरे ज्यांच्या विजनरी नजरेंतल्यान गोंयाक येदे व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर जे मेळपाक शकले अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी। आमी नॉर्थ गोवा टू साऊथ गोवा कनेक्टिविटीचेर सातत्यान उलयता आनी तेजी मेन ब्रिज जर खंयचो आसत जाल्यार तो जुवारी दुसरो ब्रिज आशिल्लो आनी त्या दुसऱ्या ब्रिजाचो फर्स्ट फेज आज आमी 26 तारखेर लोकार्पण करता। त्याची लेंथ इज ऑलमोस्ट 13.2 किलोमिटरची लेंथ आणि विच इज एन ऑलमोस्ट इरेक्टेड जी इलेवेटेड जी आसा इलेवेटेड इज एन 8.20 किलोमिटर्स ही इलेवेटेड आशिल्ली। तेजी कॉस्ट 2530 कोटी ही त्या टोटल प्रोजेक्टाची कॉस्ट आशिल्ली। तितूंतलो फर्स्ट फेज आमी लोकार्पण 26 तारखे दीस सकाळी 10 वरांचेर करतलो। सवेस्त सगळ्या गोंयकारांनी सायडीच्या सगळ्या लोकांनी सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाक येवचें। खास करून गडकरीजी ह्या कार्यक्रमाच्या फर्स्ट फेजीच्या इनॉग्रेशनाक पावतले। गोंय सरकारचे बाकीचे सगळे मंत्री आनी बाकी सगळे जाण ऑलमोस्ट हांगासर आसतले। सेकंड फेजींतलो प्रोजेक्ट पुराय जावपा खातीर अजुनूय बी थोडे दीस आमकां वतले, बट ट्राफीक कंजेशन आनी हेजो सगळो विशय लक्षांत घेवन फर्स्ट फेज आमी आनी एक लेन ही लोकां खातीर ओपन करता। तितूंतलो फुडें नोटिफाय करून म्हणजे दोशी वाटेंतल्यान हेवी व्हेहिकल आनी बाकीचे मडगांवांतल्यान पणजे वचपी आनी पणजेंतल्यान मडगांव वचपी ह्यो दोनी ह्या हितून लेनींतल्यान सोडटले। तेजी नोटिफिकेशनूय बी रोखडेच आमी काडटले।